थळावो मंत्री दीपक पावसकर आणि शेतकी मंत्री बाबू कवळेकर हांच्या मध्यस्थी उपरांत तांच्या उतराचेर संजीवनी फॅक्टरी कामगारांनी संप फाटी घेतला। मात सोमार मेरेन कितें ते सरकार तडीक लायना तर परत मंगळारच्यान संपार वतले म्हण शिटकावणी कामगारांनी दिल्या। चौथी पयली एक्स ग्रेशिया दिवचो म्हण कामगारांची मागणी आसा। आरडीएक्स गोवा खातीर धारबांदोडच्यान विदिता प्रभू। आम्ही हांगासर पयलीं म्हणल्यार नोटीस दिल्ली तांकां की आमचे दोन इश्यू आशिल्ले, एरियर्स आणि प्लस एक्स ग्रेशिया। हांगा एक्स ग्रेशिया म्हणल्यार चडशे जाणां बोनसूच म्हणटा, पण आमी सद्या एक्स ग्रेशिया म्हणटा। एक्स ग्रेशिया म्हणटकूच आमगेलो तो सद्या प्रलंबीतूच आशिल्लो इश्यू आणि आता ते चवथीक आमकां कसो तरी मेळपाक जाय आनी असो आमी कितलीं वर्सां आतां फॅक्टरी आसा तितल्या वर्सां आमी एक्स ग्रेशिया हो घेतलेलो आसा। मागीर आतां कितें जालें, आमचे डिपार्टमेंट आसा तें डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरा कडेन गेल्लें आसा। एग्रीकल्चरा कडेन म्हणटरी थंयच्यान जे आमकां कॉरस्पॉन्डन्स जाता ते नेगेटिव्हच येवपाक लागले की आमकां दिवपाक मेळना, हें जाय तें जाय असो करून खंयची फॅक्टरी बंद आसा अशें म्हणपाक लागले। मागीर फॅक्टरी बंद म्हणटा आतां चवथीक आमकां जाय तर खरो म्हणून आमी हाचे कडेन गेले, आमचे लोकल MLA कडेन। लोकल MLA कडेन वयतकूच लोकल MLA प्लस आमकां एग्रीकल्चर मिनिस्टर लागता आतां एग्रीकल्चरा कडेन दिल्या म्हणून। मागीर लोकल MLA आमकां खूब सपोर्ट केलो आणि त्या सपोर्टाचेर लोकल MLA आमचो पावसकर PWD मिनिस्टर पावसकर ताजे कडेन वयतरी ताणें आमकां बरो बऱ्यांतलो बरो म्हणटा तसो सपोर्ट केलो आणि त्या सपोर्टाचेर ताणें आमकां सांगलें की आमी तुमकां एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन व्हरता म्हणून। आणि एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन खरेंच ते आमी 10 थंयसर आमकां पावस आसलेले, प्रॉपर 10 पावले ते आणि 10 वचून जातरी आमी तांचे कडेन उलयलीं। तांचे कडेन उलयतकच आमकां ताणें कितें सांगलां की तुमकां आमी एक्स ग्रेशिया आसा तो चवथी पयली आतां मेळून दिता म्हणपाक लागले आणि एरियर्स जो आसा चवथ जावन आमी तुमची फायल फुडें धाडटा आणि फुडें धाडटा। आमकां 100% एश्युरन्स दिल्ले आसा तेणी की आमी काम तुमचें पुराय करतले अशें म्हणून आणि आमकां दोगांचेरूय विश्वास आसा तेंच्या उलोवण्याचेर की आमचें काम ते करतले अशें म्हणून। मागीर आमकां दिसता पाठिंबा आमी आतां सद्या होल्ड दवरता, म्हणजे होल्ड दवरता म्हणजे आमचो फुडलो इश्यू आसा न्ही आणि आमी आपल्या कामाक लागपाचें अशें आमी चिंतलां। सो तुम्ही पेन डाऊन स्ट्राइक केल्लो काय? पेन डाऊन स्ट्राइक कितले दीस जाले आता तुम्ही? कालूच केलो, एकच दिसान सो आमकां आता तुम्ही सक्सेस असो दिसलो। ह्या इन्शुरन्साचेर तुम्ही आता परत काम स्टार्ट करतले? काम स्टार्ट करतले आमी ओके। सो की आमी सगळ्या आमच्या लोकांक सांगलेले आसा की आमकां एश्युरन्स बऱ्यापैकी मेळ्ळेले। पहिले तुमकां बोनस दिता म्हणून सांगता। तो एक्स ग्रेशिया बोनस न्हू एक्स रेशिया, आमगे ते एक्स रेशिया आसा पळय न्हू तो तुमकां मेळटलो अशें म्हणून सांगला आणि एरियस आसा पळय न्हू तो आफ्टर गणेश चतुर्थी आपण फायल मूव करता अशें म्हणून सांगला। सो आमी तेच एश्युरन्सा लागून मिनिस्टराच्या वर्डाक एक रिस्पेक्ट दिवपाक लागून आमी आयज एक डिसिजन घेतला की आमचो स्ट्रायक आमी टूल डावन आनी पेन डावन स्ट्रायक आशिल्लो तो आमी होल्ड दवरला आणि सपोज तरी मंडे तरी आमकां डिसिजन मेळना जाल्यार आमी ट्युजडेच्यान परत स्टार्ट करतले। सपोज डिमांड पास जावना आमचो जाल्यार आमी स्टार्ट करतले, डिमांड पास जालो जाल्यार आमी परत आनी कांय हें करपाना। सो सध्या फॅक्टरी चालू कंडिशन रनिंग कंडिशन आसा काय कशी कितें? आमचो प्लांट सद्याक बंद आसा, पूण कितली वर्सां जाली? 2 वर्सां जाली सद्याक। आणि पूण सगळे आता जे आमचे कन्फर्म स्टाफ आहा म्हणून 107 तितले जाण सद्याक अर्धे कोविडाक काम करतात, थोडे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आणि कन्फर्म स्टाफ ते अर्धे कोविडाक काम करतात, परत अर्धे संजीवनीच्या फार्मान काम करतात, परत पेट्रोल पंप आसा पळय ते काम करतात, अर्धे सेक्युरिटी म्हणून काम करतात थंय आणि जे ऑफिस स्टाफाचे लोक आहा ते ऑफिस काम करतात। सो सगळे जे स्टाफ आसा पळय न्हू ते ऑलरेडी एंगेज आसा आणि एज पर द हेजे प्रमाणे की आमकां ऑलरेडी कशें आसता की शुगर वेज बोर्ड लागता आमकां, शुगर वेज बोर्डा प्रमाणे आमकां एक्स रेशिया हे दिवचोच पडटा। एज पर द महाराष्ट्रात आमची फक्त गोंयान एकूच फॅक्टरी आहा, आमकां महाराष्ट्र वेज बोर्ड लागले कारणान की महाराष्ट्रान जितली फॅक्टरी आहा पळय तितले सगळे फॅक्टरीक ते दिता चडशे एक्स रेशिया म्हणून। सो आमकांय हो डिमांड मेळपाक जाय हे आमी आयज एग्रीकल्चर मिनिस्टराक आनी PWD मिनिस्टराक आयज सांगले आसा।